दीस आयतार, मार्चाची 16 तारीख 2025. प्राचीत काळाचो दुसरो आयतार. पयलें वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 15 वळ 5 ते 12 पर्यंत, तशेंच 17 ते 18 पर्यंत. सर्वेस्पोर अब्रामाक भायर आपोवन व्हरून सांग लागलो, मळबाक दीस लाय आनी तुज्यान थांगता जाल्यार नेकेत रामेस. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हेस परी तुजी संतत जातली. अब्राहमान सर्वेस्पोराक सत मानलो आनी हें ताचें नितीवंतपण म्हणून लेखून आयलें. ताणें ताका म्हळें, हांव तो सर्वेस्पोर, तुका ह्या देशाचो दायजी करचे खातीर कालदेयाच्या ऊर नागरांतलो तुका भायर हाडिल्लो तो. तेन्ना अब्राहमान विचारलें, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तूं म्हाका तसो दायजी करतलोय म्हणून म्हाका कशें कळटलें? सर्वेस्परान जाप दिली, 3 वर्सांची एक पाडी, 3 वर्सांचो एक बोकडो, 3 वर्सांचो एक बोकरो, एक कवडो आनी एक पारवो म्हाका हाडून दी. अब्राहमान ह्यो मनजाती हाडल्यो. त्यो कातरून 2 अर्दां केली आनी ती अर्दां एकामेकाक फूड करून दवरली. पूण सुकणीं ताणें कातरली नात. गीद येवन त्या मासा कुडक्याचेर पडले, पूण अब्राहमान ताका धांवडायलें. दीस धारीर पडटना अब्राहमाक गाढ न्हीद पडली आनी तो भियान थरथरलो. दीस धारीर पडोन काळोख जालो तेन्ना एक धुवरतें आकटें आनी एक जळती सूड दिश्टीक पडली. ती मासाच्या कुडक्या मदल्यान उतरून गेली. त्या दिसा सर्वेस्परान अब्राहमा कडेन एक सल्लो केलो आनी म्हळें, हो देश इजिप्ताचे न्हंयतावन युफ्रेटीस महान्हंय पर्यंत तुजे संततेक हांव दितलो. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 27 1 7 ते 8, 8 ते 9 आनी 13 ते 14. श्लोक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो, हेर कोणाक हांव भियोंक जाय. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो खांबो, हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय. श्लोक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. सर्वेस्परा, तुका उलो मारता, म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. ताचें मुखामळ सोद, अशें म्हणटा म्हजें काळीज तुजे विशीं. श्लोक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. तुजेच मुखामळ हांव सोदीत आसां सर्वेस्परा, तें म्हजें तावन लिपयनाका. तुज्या साकरांक रागान पयस करिनाका. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. श्लोक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया मया हांव भोगूंक पावतलो. इतलें हांव भरवसून आसां. वय, सर्वेस्पराची वाट पळय, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराचे वाट पळोवन राव. श्लोक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. दुसरें वाचप सांत पावलान फिलिप्पीकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 3 वळ 17 तावन अध्याय 4 वळ 1 पर्यंत. भावा भयणीनो, म्हजो पाटलाव करा. हांवें दिल्ल्या आदर्शा प्रकार चलतल्यांची साल तुमी धरूंक शिका. कारण हाचे पयलें हांवें साबार फावटी तुमकां सांगलां आनी आतांय रडोन परत्यान तेंच सांगता. जायतीं जाणां आपले साली वरवीं क्रिस्ताच्या खुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात.
नाच तांची अंत्यावस्था म्हणयत. तांचे पोटस तांचो देव. लोजोंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची ती बडाय उलयतात. संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतींक ती मोल बांदिनात. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक. थंय तावन येवचो आसा त्या सडवणदारा सौम्य जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा. सर्व वस्तू आपणाक खाल करूंक शकतले आपले पदवेन आमची ही किरकोळ कूड रुपांतर करून ती आपले महिमे बरीत कुडीचे स्वरुपायक तो हाडतलो. देखून म्हज्या अति मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लाल येता. तुमी म्हजी दादोसकाय आनी म्हजो मुकुट. मोगाच्यानो, सोम्या थंय थीर रावा. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. प्रकाश बरीत कुपातावन बापाचो ताळो आयकोन आयलो. हो म्हज्या मोगाचो पूत, ताचें तुमी आयका. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 9 वळ 28b तावन 36 पर्यंत. आपल्या कष्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 8 दिसा उपरांत पेद्रूक, जुआंक आनी जाकोबाक आपणा सांगाता घेवन जेजू मागणे करूंक म्हणून एक दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताचे मुखामळाचे सारखे बदलले आनी ताचे वस्तू परजळीत धवे जाले आनी आपले 2 जण ताचे लागीं संभाशण करतले. ते मोइजे आनी एलिया. ते महिमेन भरून परजळतले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडवळ जेरुजलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशयान ते उलयतले. हेणे पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदेन पिकल्ले. पूण ते जागे जातस जेजूचो वैभव आनी ताची सांगाता उबे आशिल्ल्या दोगांक तांणी देखले. ते दोग जेजूक सोणवेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगाच आसचें बरें. आमी 3 तंबू मारया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेणा आसलो. अशें तो उलोवन आसतनाच एका कुपान येवन तांचेर धांपूण घालें आनी त्या कुपांत रिगतना ते भियेले. तवळ त्या कुपान तावन एक ताळो आयकलो. हो म्हजो पूत, हांवें विंचून काडलेलो, ताका आयका. हो ताळो थांबतस थंय जेजू एकलोच आसलो. शिसांनी हो घूट सांबाळलो आनी आपणे देखलेले संगती विशयांत तांणी कोणाकच कितेंच सांगलें ना. देवाचें उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जिवीत वळच्या उदका बरी. ते सदांच वळता, नवेसांव हाडटा, बदलावण आनी परिवर्तन सृश्टीचे नियम म्हूण दाखयता. अशेंच प्राचीन काळाचे आमचें जिवीत, आमचो नियाळ आनी आमची साल. आमी आशेतांव, नवेसांव, परिवर्तन, बदलावण. आशेतांव आमी पोरणी जिणये साल बदलून नव्या जिविताचे उर्बेन संतोष पावूंक. जेजू आपल्या शिसा समकर दोंगरा रुपांतर जालो. ताचे आंग वस्तूर धवें जाल्लें आनी ताचे मुखामळ सुर्या परी परजळतले. तो संपूर्ण रुपांतर जालो आनी आपले सर्गी रूप शिसांक ताणें दाखयलें. जेजूचें हें रुपांतर फकत हें खूण देखलेल्या शिसांक मात्र न्ही, बगार आम्हा सर्वांच्या रुपांतराक, परिवर्तनाक एक प्रभाव बरीत उलो. प्राचीन काळाचे आमचे आचरण, आमच्यो रिवाजी, मागणी, उपास, दान धर्म
पाशावांचो नियाळ हे सक्कड आमच्याही रूपांतराक जाय म्हणून वाट. उलो आमचे जिणये परिवर्तनाक. पातकान भरलेल्या जिवितांत भोगसण्याचो नवो उजवाड फांगच्याक एक प्रेरण. आयच्या पयल्या वाचपांत देव आब्रामा लागीं एक सल्लो करता. हो सल्लो आब्रामाच्या रुपांतराचे पयले मेट. अनभवार्थी तो भावाड तसो बाप जावन रुपांतर जाता. कोणूच न्हय आसुल्लो तो सर्वेस्परासंगी सल्ल्यांत एकवटलेलो पयलो मनीस जाता. अब्राम म्हणून जियेल्ल्या ताचें नांव अब्राहाम जाता आनी ताका एक नवें अस्तित्व, नवी वळख, नवी अस्मिताय लाभता. देखून संवसारी लबदण्याचेर जैतवण जेजूच्या येण्याक अत्रेगान राखून रावंकू 17 दिवच्या भाग्यवन पावलुचीं उतरां मनांत खंचवया. अशें आमी जियेल्ल्यान आमची किरकोळ कूड आपले महिमेवंत कुडी परी जावंक सोमी आमकां फावो करतलो. व्हडलें सत वळखून घेवया.